वाळपईच्या नवोदय विद्यालयाची कोसळपाक तेकिल्ली बिल्डिंग ताकतिकेन सारकी करची म्हणून मागणी करीत पालक आझाद मैदानार येऊन धरण्याक बसल्यात। केंद्र सरकाराच्या हे शाळेन गोयची सुमार 350 भुरगीं आसात। तांच्या जीवाक बरे वाईट जाव येता ही गजाल लक्षात धरून मुख्यमंत्री परिकारान नवोदयाचे परिस्थितीची दखल घेवची आणि बिल्डिंग जाग्यार घालची म्हणून पालकांनी निवेदन दिला। वाळपईच्या केंद्रीय बोर्डाचे नवोदय विद्यालयात सुमार 350 भुरगीं शिकतात। जमिनीच्या कोपुसावाक लागून 10 वर्सां जाली बिल्डिंगेचे काम करपाक मेळना। हे परिस्थितीत भुरग्यांच्या फुडाराचे कांयच धड ना। ते शिवाय शिकतले आणि शिकयतल्यांच्या जीवाक धोको म्हूण नवोदय बचाव समिती शुक्रारा आझाद मैदानार धरण्याक बसली। ही जमीन जी सरकारी म्हणून दिल्ली त्याचेर डिस्प्यूट अकर जाले 1996 आणि 2001 नवोदय समितीन फोर्सफुली थंय भुरग्यांक शिफ्टिंग करून 2005 एक पार्टी जमनीची पार्टी म्हणून असली ती पार्टीने अपील केले कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आणि ते डिस्ट्रिक्ट कोर्टान अपील करतकूच कोर्टान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान त्याच्या पार्टीच्या बाजूने निकाल दिलो आणि ते पासून नवोदय समिती केंद्र सरकार राज्य सरकार हायकोर्टान गेले आणि हायकोर्टान स्टे ऑर्डर हाडली आणि स्टे ऑर्डराचेर अजून त्या विद्यालयात चालला। त्याच्यापासून या डिस्प्यूट असल्या कारणान त्या विद्यालयाचे 2005 पासून ते आजपर्यंत कांयच रिपेअर जावंक ना। त्यो बिल्डिंगी ज्यो आसा त्यो मोडकळी जाल्ल्यो आसा आणि भुरग्यांक जे आसा ते त्रासदायक थारलेले आसा। पयलीं छप्परां मोडलेली आसा। बिल्डिंगेची केस कोर्टात आशिल्ल्यान बिल्डिंगेचे काम करपाक मेळना। हे फाटभुंयेर नवोदय केंद्राच्या नोएडाच्या मुखेल समितीन बिल्डिंगेचे काम करपाचो रिपोर्ट भायर मारलो। केस कोर्टात आशिल्ल्यान स्कूल आसा ते जमनीच्या भाटकाराक फोनार गाठपाचो प्रुडंटान यत्न केलो पण संपर्क जालो ना। वकिलान सांगले जे केस आयज हायकोर्टान लढयता त्या वकिलान सांगले स्टेटस को आसा पूण रिपेअर करपाक प्रॉब्लेम काय ना। पूण नवोदय समिती जे हात दिल्ली त्याच पॉयंटात घेवन बसलेली आसा आणि आज भुरग्यांचे भितर मरण जाल्ले आसा आणि भुरगीं अनसेफ्टी कंडिशनान शिकतात। सो असो विशय जाल्लो त्याच्या नंतर रिपोर्ट धाडलो कलेक्टरान धाडलो नवोदय समितीन धाडलो। तो रिपोर्ट दिल्लीच्यान रिटर्न येयल्लो आसा आणि आता प्रश्न उपस्थित जाला ही 350 भुरगीं आसा त्यांच्या फुडें फ्युचर कितें। आयज तुमकां खबर आसा बिल्डिंगी ज्यो आता बांदतात त्यो पडटात। एका तेंपार हे शाळेत 1,500-2 हजार भुरगीं शिकतालीं। सध्या थंय यो वच करपाची माणसुकी ना। धोको मतीन घेवन गोंय सरकारान मध्यस्थी करून बिल्डिंग तात्पुरती तरी जाग्यार घालची म्हूण पालक मागतात। फुडें फाटीं शेकड्यांनी भुरग्यांच्या जिवाचे बरे वायट जाले जाल्यार जबाबदार कोण? नवोदय समिती काय सरकार? प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। वाळपय हॉस्पिटल, बस स्टँड आणि मार्केटाचे आता शेनवारा 22 फेब्रुवारीक उक्तावण जातले। सुमार 32 कोटी मोडून हे तीनूय प्रकल्प उबारल्यात अशें GSIDCचो उपाध्यक्ष आमदार प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगले। या प्रकल्पाचे हे पयलींच उक्तावण जावपाचे आशिल्ले पण तांत्रिक कारणांक लागून ते जावपाक पावले ना। मुख्यमंत्री परिकार आणि हेर मंत्र्यांच्या हजेरेन तीनूय प्रकल्पांचे उक्तावण जातले। वाळपय मतदारसंघातल्या 3 महत्वाच्या प्रकल्पांचे आता 22 फेब्रुवारीक उक्तावण जातले। कांय तांत्रिक कारणांक लागून ह्या पयलीं ह्या प्रकल्पांचे उक्तावण जावंक पावले ना अशें GSIDCचो उपाध्यक्ष आमदार प्रमोद सावंतान मिडियाक सांगले। आफ्टर ऑल हे सगळे प्रोजेक्ट जे आसा हे जाता तितके बेगीन आमकां पुराय करपाचो प्रयत्न आशिल्लो आनी जाता तितके बेगीन आमी पुराय केले। बट काही कारणास्तव हेजो थोडोसो लोकार्पण करपा खातीर थोडोसो उशीर जालो। म्हणजे उदाहरण बस स्टँडाच्या जाग्यार थंयसर ज्यो बसीस अजूनही रोड्स क्लियर जावंक ना त्या खातीर थोडोसो उशीर जालो। मार्केटाच्या बाबतीत त्यांची ऑक्युपन्सी खातीर क्लियर जालो आणि हॉस्पिटलाच्या बाबतीतूय तो प्रोजेक्ट हँड ओवर करता आसतना थोडोसो उशीर जाल्लो आसा। हे तिनूय प्रोजेक्ट येता त्या 22 तारखे दीस इन द प्रेझन्स ऑफ CM, HM, डेप्युटी CM, थंयसलो हॉनरेबल MLA विश्वजीत राणे आणि बाकी सगळे हे आसतले प्रेझेंट। सुप्रीम कोर्टान गोंयांतल्या मायनिंगाचेर बंदी घातिल्ल्यान सावड्डे कुडचडे वाठारांतलो मायनिंग रस्तो रद्द करचे पडले अशें आमदार सावंतान स्पश्ट केलें। 5% सुद्धा काम कंप्लीट जावंक नाशिल्लें आनी मायनिंग बॅन जाल्ल्या कारणान ऑलरेडी तो मायनिंग कॉरिडॉर हो प्रोजेक्ट सध्या तरी गव्हर्मेंटान स्क्रॅप केला म्हणपाक हरकत ना। मागीर फिजिबिलिटी पळोवन परत तेजेर मायनिंग कॉरिडॉर घेवपाचो काय ना हे गव्हर्मेंट डिसायड करतले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फुळारी। तेलंगण विधेयक राज्यसभेतय पास जाले। तेलंगण आता भारताचे 29वे राज्य जातले। हे बिल राष्ट्रपतीकडेन मान्यताये खातीर वतले। सीमांध्राक खासा पॅकेज दिवपाची घोषणा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंगान केली। आनंद भास्कर रापोलू I am extremely concerned that till this moment that I speak, we have not been able to address satisfactorily the concerns of people of Simandra, and they are looking upon us and looking upon us, the government in particular,
that areas at which they are going to be left at a disadvantage should be simultaneously addressed when we are creating the state of Telangana. The Home Minister has already mentioned the specific steps our government will take to address the concern of all regions of the state, particularly of Simandra. Now the motion, Sushil Kumar Kunde has moved the motion that will be passed. Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. Oh, thank you, sir. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.